नॉमिनेशन करतो ओके सर आज नॉमिनेशन तुम्ही कर फायदे ना खबर ना म्हाका ते आमचे पक्षाचे ऑल इंडिया नॅशनल जनरल सेक्रेटरी सुनील बन्सल आयिल्ले आसा आणि तांच्या अध्यक्षे खाली ते म्हणजे ऑब्जर्वर आणि ते सगळे आसा ते डिक्लेअर करतले आता नॉमिनेशन नॉमिनेशन कोण भरलं म्हाका खबर ना तुमचे नाव चर्चेन येता प्रत्येक फावटी प्रत्येक फावटी चर्चेन येता तुम्ही बोलचे नॉमिनेशन सगळे ते ठरयतले जांचे म्हणजे पण तुमकां अजून इन्फॉर्म केला तुमकां सांगला ना ते एक प्रक्रिया असता ती एक प्रक्रिया पार्टीचो एक प्रोसिजर आसा पार्टीची एक प्रक्रिया आसा वर्तमानपत्रांत किंवा भायर कशें कितें येता ताजे काल सांगलेले की ते नॉमिनेशन भरपाचे खातीर आयचो दीस तुम्ही बोलतले म्हणजे नाही आता आमकां कळयतलें न्ही आता कोर कमिटीची मिटींग बी सगळी जातली ताजे नंतर कळयतलें तुम्ही एक्सेप्ट करपाक रेडी आसा आमी आतां पर्यंत पार्टीचे सगळे जबाबदारी आसा त्यो ज्यो दिल्यो त्यो आमी घेतिल्ल्यो आसा आणि पार्टीन कसली कठिणातली कठीण आसूं आनी सोंप्यातली सोंपी म्हणजे कितेंय आसूं कारण एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या आत्मकुशींतल्यान आमी जे इतले बरें कार्य करता तें काम करीत आसा आनी ते कसली जबाबदारी दिवं पण ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताले तुम्ही म्हणजे ही आता दीस जाल्या प्रेसिडेंटशीप निश्चितच कारण पार्टीचे एक येदे व्हडले 15 कोटीचे मेंबर आशिल्ली जगातली सगळ्यांत नंबर 1 पार्टी आणि त्याच बरोबर 4.5 लाख मेंबर जाल्ली गोंयची येदी व्हडली भारतीय जनता पार्टीची धुरा व्हरून जर पार्टीक 2027 जर सत्तेर जर हाडपाक जाय जाल्यार म्हजे असले कार्यकर्त्याक जर ती संदी दिता हांव निश्चितच ती दवरचो ना म्हणून 2027 27